केपेच्या नव्या पोलीस स्टेशन प्रकल्पासंबंधी केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टान केल्ल्या दाव्यांखातीर भाजप केपे मंडळान खर टिका केल्या। नव्या पोलीस स्टेशन प्रकल्पाची परतून निविदा दिवपाची आणि काम सुरू करपाचे श्रेय आमदार डिकॉस्टान घेता असो आरोप भाजपान केला। हो प्रकल्प सरकाराच्या माध्यमांतल्यान क्लियर जाला, देखून या प्रकल्पाचे श्रेय घेवचे न्हय अशें केपे भाजप मंडळाचे म्हणणे। आमदारान केप्याक नंबर 1 करपाचे उत्तर दिले, पण तांणी केप्याक मायनस नंबर 1 केला अशी खर टिका मंडळान केल्या। केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान पिशा काडटा काय एक क्वेश्चन मार्क जाता। तो एक चळवळ घेवन येयलो केपे नंबर 1 करपाक, केपे नंबर टोटल -1 करून दिला आणि कांयच करूना। फक्त काम कितें सांगता, एक शाळा आसा, शाळेचे नळे घातले, थंय वयता फोटो मारता। शाळेचे जे काम आसा ऑल ओव्हर इंडिया, ऑल ओव्हर गोवा सगळे कडेन काम चालू आसा, सगळे गोंयभर चालू आसा, थंय उबो रावता फोटो मारता। आपणे करून हाडला तें करा, तुवें करपाचेंच, पूण हे जे रुटीन वर्क आहा ते आमचे गव्हर्मेंट प्रमोद सावंत, बीजेपीचे गव्हर्मेंट प्रमोद सावंतान केलेले आसा। फोटोज ऑल ओव्हर गोवा काडटा, थंय फोटोजा कडेन रावता, थंय फोटोज काडटा, थंय उबो रावता, फोटोज आपणे काडले। म्हणजे बारीक बारीक जे पंच, सरपंच, कावन्सिलर जे हे काम करपाचे ते काम तो करपाक लागलेले आसा। एक कसलो प्रोजेक्ट हे केप्यां मतदारसंघात तेणी कसलोच प्रोजेक्ट हाडूना आनी आज पुलीस स्टेशन हे 4.5 वर्सां जाले फक्त असेंब्ली बोवाळ मारता ओग्गी रावता। आनी आयज इलेक्शन लागीं पावले म्हणटकच बेश्टो एक मोर्चा 10-20 जाणां मोर्चा घेवन वयता, तें खबर आसा फायल ऑलरेडी जाल्ली आसा, फायनान्शियल अप्रुवल मेळपाचें आसा, तें खबर आसा आनी 10-15 दिसांनी फायल जाता म्हणून, नाजाल्यार मोर्चा व्हरता म्हणून। ते मोर्चा वचून पळयलें ते पुलीस स्टेशना फाटल्यान लागला, ऑलरेडी ती फायल जाल्ली आसलेली आनी पयर गेला जे आपणे आंदोलन केलें आनी आयज तुमकां प्रमोशन मेळ्ळें। सगळे आमदार केपे नंबर 1, केपे नंबर 1 सगळे ते कार्यकर्ते म्हणटात केपे नंबर 1 केपे नंबर 1 कितें तें आमकां खबर ना। आमी भाशे पंचायतीचो एक राजकारण म्हणजे अशें आसपा जाय की तूं बाबू काम हाडयता, बाब काम हाडयता असं ना, बाब काम हाडयता, आमी कोणी काम करूं, रिटर्न करून बाबा करूं, आमचें सरकार बीजेपी आसा, काम म्हणजे गांव जावंक जाय। आमचो प्रमोद सावंत 25% काँग्रेस बीजेपी ना, गोंयचो विकास जावपा जाय ह्या नदरेतून तो काम करता।